नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। आयकर विभागाचे अधिकारी भासून 2 पर्यटकांक लुटिल्ल्या प्रकरणात 2 रेल्वे पुलिसांक निलंबित। अजून मेरेन 6 जाणांचेर कारवाय। वट्ट 6 वर्सांनी गोंयांत खण वेवसायाक सुरवात। दिवचलचो सेजा वेदांता ब्लॉक 1 कार्यान्वित। खण वेवसायाचेर निंबून आशिल्ल्याचे उक्तायले समाधान। भाजपाचे स्टार प्रचारक गोयचे मुख्यमंत्री कर्नाटक दौऱ्यार। महत्वाची उमेदवारी अर्ज भरतना लायली हाजेरी। कर्नाटकांत सगळे मतदारसंघ एनडीए जिखतली म्हूण उक्तायलो विश्वास। भायल्या नुस्तेकारांक लागून गोयच्या नुस्तेकारांचेर हावळ। दर्यांत वचून येवचे पडटा रिते हातीन। बाणावलीच्या नुस्तेकारांनी उक्तायली तिडक। 28 एप्रिलाक ताळगांवां पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर वॉर्ड राखीवता जाहीर। ओळखपत्र नासतना मोपाच्या मनोहर इंटरनॅशनल विमानतळाचेर प्रवेश करप आतां सोंपें। फकत 3 सेकंदांत मेळटलो प्रवेश। बुधवारच्यान हे सुविधेक सुरवात। आता खबरो विस्तारांत। गोयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत लोकसभा वेंचणुके खातीर भाजपाचे स्टार प्रचारक। बेरेस्तारा मुख्यमंत्री सावंत हाणें कर्नाटकाचो दौरो केलो। कर्नाटकान एनडीए 28 सीट जिखतले असो विश्वास ताणें उक्तायला। गोयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सद्याक लोकसभा वेंचणुकेचे स्टार प्रचारक। बेरेस्तारा ते कर्नाटकाच्या दौऱ्यार आशिल्ले। तांणी बेरेस्तारा सकाळी दक्षिण बंगळूर मतदारसंघातले भाजप उमेदवार तेजस्वी सूर्या हांचे वांगडा नाश्तो करीत संवाद साधलो। उपरांत मुख्यमंत्र्यान जेडीएसाचे फुडारी तशेंच कर्नाटकाचे आदले मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी हांच्या मांद्या मतदारसंघांतल्यान युतीचे उमेदवार म्हूण अर्ज दाखल करतना हाजेरी लायली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी एनडीएच्या रॅलींतूय वांटो घेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वा खाला कर्नाटकात एनडीए 28 सुवातींचेर जिखून येतली असो विश्वास उक्तायलो। म्हादय आपली आवय अशें दोतोर प्रमोद सावंत सदांच सांगता। हेच आवयचेर कर्नाटक अत्याचार करता आसतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो कर्नाटकात लोकसभेचो नेटान प्रचार। कर्नाटकात मुख्यमंत्री सांगता तशेंच जर एनडीएचे सगळे उमेदवार वेंचून आयले जाल्यार आवय म्हादय वयले हावळ वयतले हाची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत शाश्वती दीत काय म्हूण सगळ्यांक प्रश्न। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोयच्या दर्यान भायल्या नुस्तेकारांचो वावर दिसान दीस वाडपाक लागला। परिणाम गोयच्या नुस्तेकारांक दर्यांतल्यान रित्या हातीन परते येवचे पडटा। ताका लागून बाणावलीच्या नुस्तेकारांनी तिडक उक्तायल्या। सरकाराक सांगून लेगीत सरकार कांयच उपाय येवजण करिना अशें नुस्तेकार सांगतात। कोस्टल पुलिशेक सांगून कितेंच फायदो ना। हातून तांचो गुन्यांव ना, कित्याक तांकां सांगून लेगीत ते 1 ते 1.5 वरान घेतात। इतले मजगती भायले नुस्तेकार गोयच्या नुस्तेकारांक दादागिरी दाखोवन पळ काडटात। गुन्यांव कोस्टल पुलिशेचो ना। तांचे कडेन बोटीच ना जाल्यार ते तरी कितें करतले। बाणावलेचो फामाद नुस्तेकार पेले सांगता। पात्रांवचो ह्या वर्सा मरे सारकें नुस्तें डावन जायत वयता। आज एप्रिलाची 4 तारीख आनी तुमी दर्याको येवन दिसतू मेळ म्हाका। आमी हे सकाळीं नुस्तें मारूंक गेल्ले 5:30 आनी 3 वरान पोतो नेले। पयले तेंपार 3 वरान आमी पोतो नेले न्ही आमकां 4-5 पांडी नुस्त्या मेळटालेंच। कुलियो, बांगडे, इसणां पिले, दोड्या कुचे, लेपो सगळे भाशेन नुस्तें मेळटालें। आज आमी 3:30 वरान येवन आमकां ओद पांडे कुलियो, लेप आनी थोडे बांगडे मेळ्ळे आनी आमी थंय 4 जाण गेल्ले। आमी तुका कांटाय पालायताय थिंगा आहाय। हे नुस्त्या मेळप कारण मेळना जावपाक कारण कितें आनी आमगे मरे हे आपुरबाय गोंयचो धाकटे दर्या बॉम्बेच्यो कर्नाटकाच्यो तांबडेल्यो स्पीड बोट म्हूण येताय आनी त्यो येता आसतना ग्रुपान येताय। 15, 20, 40 बारबो येताय। कित्याक कोण आडावपा येयल्या यू कॅन काबर गोंयकारां। हे आमी कोस्टल पुलिसां आनी फिशरी डिपार्टमेंटाक कितले पाट फोन मान यो म्हळ्यार आमगे गोंय पुलीस आनी फिशरी डिपार्टमेंट
एक ते 1.5 वरान येताय आपयल्या कित्याक हांव म्हूण पुलिसांक गुन्यांवकून हांव कित्याक पुलिसांक कोळे बोट नाय आनी हांवें हें सीएमान दुखून सांगलो आहा सीएम बाब तांकां सुमार 5 ते 10 बोट घेवन दी म्हूण आतां दुखून काम जाल्लें ना. एके वटेन LED लायटी लावन जावपी नुस्तेमारी आनी दुसरे वटेन ह्या भायल्या नुस्तेकारांच्या वावराक लागून थळाव्या नुस्तेकारांचेर हावळ आयल्या. लोकसभा वेंचणूक लागीं पावल्या तेन्ना कोणी तरी बरो उमेदवार वेंचून येतलो आनी आमचो प्रश्न सुटावो करतलो म्हूण हे नुस्तेकार वाट पळय. सो हे भायले मनीस येवन आमगे दर्या नुस्त्या माताय आनी आमचे सगळे नुस्त्याकारां नुस्त्या पोणा रांपणी जाला कांय पोणा एक रांपूय ओडपा आमकां 1.5 ते 2 वर लागताय आनी पाटी पोटाय काली 4 पाट बांगडे 6 पाट बांगडे हेचो एनसा हांव बरो उलयता आनी होरे नुस्त्या पोणा आनी ह्यो बोटयेन आमगे नुस्त्याक काप बार करून वयताय. कितें LED फिशींग बी करता ते? LED फिशींग जाला चालू आहा मरे पात्र तूं तरी हेसो टायमा आज राती कळे तूं 10 यो आनी दर्याको बोस मागीर तूं भायल्या तो हॉरायझन ना थिंग चोय चोवपा जापान थायलंड तेश कोन दिसता लायटीनी कळ्ळें तुका न्ही. सो आमकां न्ही कोणा बरें वचपाचें आमी आनी आतां तें कोणा बरें वचोन भीक मागपा सोळ्या सगळें देव चोयतलो आनी ट्युरिजमाचें वॉटर स्पोर्टूय कांय ना रुमा बिजनसूय कांय ना सगळें गोंय काबार करून उडयलां. सो हांव देवाकोय मागोता आतां MP सीट नॉर्थ एंड सावथ गोवा देवान एक दोनी जाग्यार बरो मनीस हिंचून काड्या पुरमो हांव देवाको मागोता हें पूण आमगे देव मागणें आयकतो म्हूण म्हाका विस्वास आहा. गोमंतक TV खातीर बाणावलेच्यान गौरांग प्रभू मळकर्णेकर. राज्यांत फक्त 6 वर्सांनी खण वेवसायाक सुरवात जाल्या. दिवचल मिंद्रन ब्लॉक 1 खाला येवपी सेजा वेदांता मिना खण निमाणे एकदाची सुरू जाल्या. हे मायनिंगाचेर मीन काडपाक सुरवात जाल्या. खण वेवसाय सुरू जाल्ल्यान खण वेवसायाचेर निंबून आशिल्ल्यांनी समाधान उक्तायलां. आयज फाल्यां करीत निमणे राज्यांत वट्ट 6 वर्सांनी खण वेवसायाक सुरवात जाल्या. दिवचल मिनरल ब्लॉक 1 खाला येवपी सेजा कंपनीच्या मायनिंगेक सुरवात जाल्या. मात आजून मेरेन प्रत्यक्ष मिनाची येरादारी सुरू जावंक ना. सेजा कंपनीक खण वेवसाय सुरू करपाक EC मेळ्ळ्या उपरांत हो वेवसाय सुरू करपाक कंपनीक येस आयले. खण वेवसायाचेर निबून आशिल्ल्यांनी समाधान उक्तायलां. खरंच मनाक इतकें बरें दिसता की गोवा सरकार आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट हेंच्या माध्यमांतून की ऑप्शन करून जो प्रोसेस जावन की होल गोव्यान जी पयली मायन जाल्या ती बिचोले ब्लॉक नंबर 1 ही सेजान घेतलेली आसा आनी ती मायन स्टार्ट जाल्ली आहा आतां. खरोखरच ट्रक मालक आनी जे डिपेंडंट आसले मायनिंगाचेर तांकां ही बरी गजाल कित्याक 12 वर्सांनी ह्यो मायनिंग जी इंडस्ट्री आहा ती चालू जाता. हितून जास्त तर जे ट्रक मालक आसा ते इतके त्रासान आसले आनी त्रासान पडलेले. आतां ही मायन चालू जातकूच तांकां खंय तरी एक बिजनेस मेळटलो जेणे करून तेंची रिणां जावं आनी कितें ज्यो डिफिकल्टी आसा जावं पयशांचो जावं रिणांचो कितें जो इशू आहा तो तेंचो सॉल्व जातलो. ह्या मायनिंगाचेर डायरेक्ट डिपेंडंट आनी इनडायरेक्ट डिपेंडंट जे हॉटेलकार आनी कितें जेन्ना मायनी चालू जातकूच सगळी बाजारपेठ सुद्दां फुलतली. सरकारा कडेन विनंती आसा की ही मायन बरी चालू जावनी आनी तशेंच हांव अपील करता की आमची जी ह्या मायनिंगाचेर जी इफेक्टेड एरियेन जे लोक आसा जावं जनता आसा तेंच्यांनी ट्रक मालकांक आमकां सहकार्य करचें. आचारसंहिता लागू आसतना जर शिरगांव खण ब्लॉका खातीर जावपी जनसुनावणी रद्द करता आनी मदींच खण वेवसायाक सुरवात जाता हें कशें कितें म्हूण पर्यावरण अभ्यासक रमेश गावसाचो प्रश्न. हें सरकार फकत वेदांता कंपनीचें आसा असो आरोपूय तांणी केला. ही मायन सुरू जाली ती वेदांताक जितकी घाई आसा तितकी आमच्या मुख्यमंत्र्याकय घाई आसली हे मायन सुरू करपा खातीर. वास्तवीक कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसतना शिरगांवचें पब्लीक हियरींग रद्द जाता आनी कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसतना तेचे डीड ऑफ लीज एक्झिक्यूट जाता. हे दोनूय गजाली वांगडाच कश्यो घडटात. आनी दुसरें अशें की वास्तवीक कोड ऑफ कंडक्ट सोंपल्या नंतर इलेक्शन सोंपल्या नंतर ही मायन सुरू जावपाक जाय आसली पण ती सुरू जावपा खातीर आमचें सरकार दिना. ज्या सरकाराक तो 100 कोटी दिवपाचे आसा जे अजूनय दिना ते सरकार ताका मायन चालू करपा खातीर मात्र पूर्ण परवानगी दिता पूर्ण कॉपरेशन करता
हे आमच्या गोंयच्या लोकांची शोकांती पूर्णपणे मायनवाल्यांचे आसा, तितून खास करून वेदांता खातीर जास्तीत जास्त कशें काम करप हे सरकार करता. आयज फाल्यां करता करता निमाणे एकदाचो दिवचली मायनिंग वेवसाय सुरू जाल्लो आसा. दिवचल मिनरल ब्लॉक एका खाला येवपी सेजा म्हळ्यार वेदांता कंपनीचे मायनिंगाचेर मीन काडपाक सुरवात जाल्ली आसा. मीन काडपाक जरी सुरवात जाल्ली आसली तरी अजून मात प्रत्यक्ष मिनाची येरादारी सुरू जावंक ना. राज्यांत मायनिंग बंद जाले उपरांत परत जेन्ना ऑक्शन जाली तेन्ना सेजा कंपनीन दिवचलच्या मिनरल ब्लॉक एका खाला येवपी मायन आपल्या कडेच दवरपाक येस मेळिल्लें. ऑक्शन जाले उपरांत जनसुनावणी जाली आनी ताचे उपरांत केंद्रीय मंत्रालया कडल्यान सेजा म्हळ्यार वेदांता कंपनीक खण सुरू करपाक इसी मेळ्ळी. इसी मेळ्ळे उपरांत राज्य सरकारान हे कंपनीक मायनिंग सुरू करपाक मान्यता दिल्या. सरकारान दिल्ले मान्यते उपरांत चडशा अडचणींचेर मात करून सेजा म्हळ्यार वेदांता कंपनीन दिवचलची मायन सुरू करपाक येस मेळयला. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आयकर अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून 16 लाख रुपया लुटपाच्या प्रकरणात दोग पुलिसांचो हात आशिल्ल्यान हवालदार विनायक कळंगुटकार आणि कॉन्स्टेबल आनंद नायक हांकां निलंबित केला. जाल्यार केशव खानवेकर आणि चंदन यादव ह्या वास्कोच्या नागरिकांक अटक केला. दक्षिण गोंय अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी ही कारवाय केली. आता मेरेन वेर्णे पुलिसांनी 8 लाख रुपया जप्त केल्यात. आयकर विभागाचे अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून दिल्ली सावन गोंयांत आयिल्ल्या पर्यटकांक लुटपाची घडणूक बुधवारा घडल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वीज खात्यांतलो कनिश्ठ लिपीक नितेश नायक हाणें आयकर अधिकारी भासोवन जाल्यार दाबोळीच्या गोयट्या पंगडाचो अधिकारी अनिरुद्ध पवार हाणें लेगीत मेळून ह्या पर्यटकांक लुटल्या अशें कळिल्लें. ते उपरांत बेरेस्तारा हवालदार विनायक कळंगुटकार आनी शिपाय आनंद नायक हे लेगीत ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्याचे कळटकच तांकां निलंबित केला. तशेंच वास्कोचे नागरीक केशव खानवेकर आणि चंदन यादव हांकांय ह्या प्रकरणात पुलिशेन अटक केला. दक्षिण गोंय अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी ही कारवाय केली. आता मेरेन वेर्णे पुलिसांनी 8 लाख रुपया जप्त केल्यात. काल खंय तरी तुमी एक न्यूज ऐकली की 2 गव्हर्मेंट सर्वंट त्यांच्यानी एक टुरिस्टांक आपूण इन्कम टॅक्स ऑफिसर म्हणून लुटले आनी तांकां खंय तरी गव्हर्मेंटाक जेन्ना कळ्ळें, ऑथॉरिटीजांक कळ्ळें, जेन्ना सावथ गोवा कलेक्टरान तांकां डायरेक्ट सस्पेन्शन ऑर्डर काडलें. आतां तितून एक ट्विस्ट येयलो. ट्विस्ट म्हणल्यार की जी तेंच्यांनी गाडी यूज केलेली, टॅक्सी जी यूज केलेली, तितूंतले ते 2 ड्रायव्हर आयज तांकां खंय तरी अरेस्ट केलेले आसा. आनी आमकां अशें कळोन येता की तेंच्यांनी ती टॅक्सी खंय तरी एज अ फ्लायींग स्क्वॉड म्हणून तांकां हायर केल्लेले आनी ती गाडी ते 2 क्रायमान यूज केल्लेली. आतां जशें आतां आनी एक आमकां इन्फॉर्मेशन कळ्ळां की ती एक गाडी टॅक्सी, तितून 2 पुलीस तशेंच 2 ड्रायव्हर आनी हे 2 गव्हर्मेंट सर्वंट हे आसलेले आनी ते 2 पुलीस आसलेले आनी तांकां आयज खंय तरी सस्पेंड केलेले आसा. आनी ते पुलीस ते खंय तरी वास्को रेल्वे स्टेशन जे आसा ताका ते अटॅच जाल्लेले आनी जे आतां कळ्ळां आतांची ब्रेकींग गजाल ती म्हणल्यार तांकांय खंय तरी सस्पेंड केल्ले आसा आनी हेजो फुडलो तपास वेर्णा पुलीस स्टेशन करता. तशेंच आमची इन्फॉर्मेशन कळ्ळें की पुलीस खंय तरी वेर्णा पुलीस हितून जे लोक आसलेले तांकां घेवन तपास करता. ते जर गव्हर्मेंट सर्वंट जावं नाल्यार ते कोण तरी भायले खंयचे तरी आउटसोर्स जेंच्यांनी घेतलेले तांकांय तेंचो तपास चला आनी जे हितून कोण तरी आसा तेंचेर कडक कारवाई करतले अशें आमकां कळयलें आसा. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिळोजी. 28 एप्रिलाक ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक. ह्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राज्य वेंचणूक आयोगान प्रभाग राखीवता बेरेस्तारा जाहीर केला. तालिगांव पंचायतीचे इलेक्शन 28 एप्रिल 2024 ह्या दिसा जातले आनी ह्या इलेक्शना खातीर वॉर्ड रिजर्वेशन्स आमच्या फुड्यान येयल्लेले आसा. आमच्या हातीन ती म्हायती येयल्ली आसा आनी ते वॉर्ड रिजर्वेशन अशें आसा. पयला वॉर्ड ओबीसी खातीर रिजर्व आसा, दुसऱ्या वॉर्ड जनरल खातीर रिजर्व आसा, वॉर्ड क्रमांक 3 आनी 4 हो बायलां खातीर रिजर्व आसा, वॉर्ड क्रमांक 5 एसटी खातीर रिजर्व आसा, वॉर्ड क्रमांक 6 परत एकदा बायलां खातीर रिजर्व आसा, वॉर्ड क्रमांक 7 आनी 8 हो जनरल वॉर्ड डिक्लेअर केला, वॉर्ड क्रमांक 9 परत एकदा बायलां खातीर रिजर्व आसा आनी वॉर्ड क्रमांक 10 आनी 11 हो जनरल लोकां खातीर
राखीव केल्लो आसा. ही 11 वॉर्डांची पंचायत जावन आसा आनी हे 11 वॉर्डांचे रिजर्वेशन आसले. ह्या ताळगांव पंचायतींतसून टोटल वोटर जे आसात ते 19,346 वोटर्स आसात. भितूंतले 9,206 दादले जाल्यार 10,143 बायलां मनशां आसा. तालिगांव पंचायतीन बायलांची वोटींग जी आसा ती चड हांगासर दिसची पडटा. तशेंच हे जे वोटींग जातले ते वोटींग बॅलट पेपरान जातले. EVM मशीन यूज केले वयचे ना. ह्या इलेक्शनाक बॅलट पेपर आसतले. बॅलट पेपरार वोटींग जातले आनी पोल टायमींग जो आसा 28 एप्रिलाक जो पोल टायमींग आसा तो सकाळी 8 ते सांजचे 5 ह्या वरांचेर आसा. तशेंच जे एक्सपेंडिचर आसता प्रत्येक कॅन्डिडेटाक जे एक्सपेंडिचर लिमीट आसता ते लिमीट जावन आसा 40,000. जे कॅन्डिडेट ह्या 11 वॉर्डान उबे रावतले त्या प्रत्येक कॅन्डिडेटाचे एक्सपेंडिचर लिमीट 40,000 जावन आसा. मोपा विमानतळाचेर आतां फकत 3 सेकंदांत प्रवेश मेळटलो. ओळखपत्र नासतना मोपाच्या मनोहर इंटरनॅशनल विमानतळाचेर प्रवेश करप आतां सोंपें जालां. DG यात्रा ह्या ॲपा वरवीं ह्या सुविधेचो लाव घेवं येता. बुधवारच्यान हे सुविधेक सुरवात जाल्या. म्हापशा टॅक्सी स्टँडा कडेन भारत पेट्रोलाचो टँकर आनी वॅगनरी मदीं अपघात जालो. पेट्रोल व्हरपी टँकरान ओव्हरटेक करतना वॅगनरीक धपको दिल्यार सुदैवान ह्या अपघातांत जिवीतहानी जावंक ना. मात अपघात जाल्ल्यान भरपूर प्रमाणांत येरादारीची कोयणी जाली. मेन म्हटल्यार हाजो प्रश्न म्हटल्यार गाडी रस्त्यार आसा जो हांगासरल्यान येतालो ताका लागून हांव रावलो म्हटल्यार हो टँकर जो आसा पळय मदींच आयलो आनी म्हाका गाडयेक लागून आयलो. 3 पॉयंट म्हळ्यार हांगासर ट्रॅफीक सिग्नलां चड आसा पळय ते चलना आनी दुसरें म्हळ्यार हांगा CCTV कॅमेराज आसा पळय ते बंद आसा. हांगा प्रत्येक जाग्याचेर कॅमेराज ना घातलेले ट्रॅफीक सिग्नलां ती गरजेची आसा. आपलो भाजपा प्रवेश ही फकत वावडी आशिल्ल्याचे मोगोपाचो फुडारी दोतोर केतन भाटीकारान स्पश्ट केले. आपूण मोगो पक्षा कडेन एकनिश्ठ आसा आनी सद्याक तरी खंयच्याच पक्षान प्रवेश करचो ना अशें केतन भाटीकार सांगता. म्हाका ताजेर काय व्हडलें उलोवपाचें ना एट दीस मोमेंट. म्हाका म्हज्या लिडराचेर पूर्ण विश्वास आसा. सो तुमी सुदीन ढवळीकर सर जे कितें डिसिजन घेतले त्या डिसिजना बरोबर केतन भाटीकार आसतलो. सो अशी कितें प्रतिक्रिया जाय तुमकां तुमी म्हज्या लिडरा कडेन सुदीन ढवळीकर या दीपक ढवळीकर कडेन विचारपाचें. आमचें काम हे मोगो पक्षा तर्फे आसा आनी आमी काम आमचो लिडर जे सांगता त्या प्रमाणे आमी काम चालू दवरलें. दीपक ढवळीकराचें काम हे गोंयांत चालूच आसा. फक्त पक्षा पुरतें ना. हे आमचे अध्यक्ष आनी दुसरी गजाल म्युन्सिपालिटी आनी पंचायत केतन भाटीकारान रायझींग कोण लावन लडयल्या. हांच्या पक्षा तर्फे लडोवना. सो म्हजे कार्यकर्ते न्ही म्हजे कार्यकर्ते म्हजे लिडर आनी तांच्या मार्गदर्शनान हांव काम करता. सो कार्यकर्तो हांव केतनाक सोडूंक शकता पूण केतन खंयच्याच कार्यकर्त्याक सोडचो ना. सो तुर्तास तुमचो भाजपान वचपाचो कांयच प्लॅनिंग ना. गजाल दोतोर प्रमोद सावंत हे गोंयचे मुख्यमंत्री BJPचे न्ही. बरोबर. आनी ते ताणें दाखोवन दिला की पार्टेन येना आसतना सुद्दां मनीसपणान आनी बऱ्या मित्रतेन ताणें सगळ्यांची कामां ते करतात. त्याच प्रमाणे दोतोर प्रमोद सावंत त्यांच्या बद्दल म्हाका गर्व आसा कारण म्हजी सुद्दां कामां तेंच्यांनी आज पर्यंत केल्ली आसा आनी ते पार्टीन येनासतना केल्ली आसा. सो पार्टी राजकारण खंयचे पार्टी पॉलिटिक्स ताचेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना. येस आय हॅव एक्सिलंट रिलेशनशीप विथ अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. सेम वे आय हॅव कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट इन माय लिडरशीप सुदीन ढवळीकर. पेडण्या लोकसभा प्रचारा वेळार पारंपारीक रॅव वेवसायिकांनी उत्तर गोंय उमेदवार श्रीपाद नायकांची भेट घेतली. वेवसायिकांनी आपले प्रश्न भाऊ कडेन मांडले. हे संबंधी मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून ही समस्या सुटावी करतलो अशें आश्वासन उत्तर गोंयचो उमेदवार श्रीपाद नायक हाणें रॅव वेवसायिकांक दिलें. बिरेस्तारा केंद्रीय मंत्री तशेंच उत्तर गोंयचो उमेदवार श्रीपाद नायक पेडणे न्हयबाग वाठारांत प्रचाराक गेल्लो. प्रचाराक गेल्ले कडेन श्रीपाद भाऊची पेडणेच्या रॅव वेवसायिकांनी भेट घेतली. अयोध्येंतल्या राम मंदिराचो प्रश्न प्रधानमंत्री जर सोडोवंक शकता जाल्यार आमचो प्रश्न कित्याक सुटावो जायना म्हणीत रॅव वेवसायिकांनी भाऊक उजरावन काडलो. मजगतीं हे संबंधी मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून हो प्रश्न सुटावो करता म्हूण श्रीपाद भाऊचे वेवसायिकांक आश्वासन. भाईन सांगचें
फील जाता खंय तरी ते 15,000 वाटपा आमचो ड्रायव्हर भक्ता भितर म्हणून स्वतः आम्ही पावूस शिकवून सवरून आम्ही स्वतः ट्रक चलोवची परिस्थिती आमचेर आयल्या. त्या ह्या माझ्या आमदारान सुद्धा जायते फावटी आमकां सहकार्य केले खंय किरण पाणी गेटीर आडवपाक आमी बेमान जावचे ना. कारण आमी कितलीशीच वर्सां बीजेपीचेर तीन इश्यू घालपाक जाय. भुरगे आतां काय एक आमचे 80% 100% भुरगे आहा पळय सगळेच बरे आसाले मागीर ते टेन्शनान पळय 20% घेतात मागीर कितें उतरां वायट बोलली की आमदारां मागीर कितें घेता न्हू. आमदारान केली कोशिश 50-50 100-100 हॉरांचो ताळो दवरलो काय फायदो जावंक ना. म्हाजी एकच विनवणी आहा भुरग्यां खातीर यूज आमी तुमकां यूज जाता इतकोच आमकां हेल्प दी जालें. तुमी सदां आमचे आसतले ना सर लोकांची पोटां भरपाक जाय आमचे हे घरा कडेन हे जाल्यार आमी दुसऱ्या राज्यांतून लिगली हे हाडटा ना खडी हाडटा कितें हाडटा चिरे हांगा सांगू तुका मोपा पुलीस स्टेशना पासून काणकोण पर्यंत वचपाक प्रत्येक जाग्यार दुकानां घातलेली आहा. कसली पुलिसांची प्रत्येक जाग्यार आमी कितें म्हूण साहेबा एंट्री दितले कशी एंट्री लिगली आमी ट्राफीक सेल आमकां इतली सतयता प्रत्येक जाण आयज मिडिया आसतली हांव हायलायट जातलो खंय तरी म्हाका फाल्यां टार्गेट करतले हेका हेच्या पयलीं आमी आमदाराकूय सांगले सर पूण काय तेचें जायना. तेचेर मनोहर भाई आसलेलो. गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्यान प्रकाश तळावणेकार. स्मार्ट सिटीक लागून पणजेचे सगळेच रस्ते खणून दवरल्यात. ताका लागून चडशे लोक आतां मिरामारच्यान वतना दिश्टी पडटात. पूण मिरामार शारदा मंदिर स्कुला कडेनूय ट्रॅफिक जॅम. ताका लागून लोकांक बरोच त्रास जाता. हरशीं मिरामारच्या शारदा मंदिर हायस्कुला कडेन दनपारच्या वेळार ट्रॅफिक जॅम जावप हे आतां सच्चेच जावन रावला. मिरामारचे शारदा मंदिर हे पयशेकारांचें स्कूल. सुमार 20 लाख रुपया मोडून ह्या स्कुला कडेन विद्यार्थ्यां खातीर एक पायपूल बांदिल्लो. पूण एकूय विद्यार्थी ह्या पायपुलाचो वापर करिना. भुरग्यांचे पालक रस्त्याच्या दोनूय वटेन गाडयो पार्क करून विद्यार्थ्यांक शाळेत सोडटात आनी घेवन वतना दिश्टी पडटात. ह्या प्रकाराक लागूनय स्कुलाच्या भायर येरादारी आडखून पडटा. दुसरे वटेन विमानता हॉटेला कडेनूय फोडून दवरिल्ल्यान ट्रॅफिक जाम जाता. बिरेस्तारा विमानता कडल्या जंक्शनाचेर ट्रॅफिक जाम जाल्ल्यान तिनूय वटेनचे रस्ते ब्लॉक जाल्ले. स्मार्ट सिटी खातीर फोडून दवरिल्ले रस्ते आनी ट्रॅफिक जामा विशीं जंक्शनावेलो रिक्षेकार कितें म्हणटा ते पळयात. सांगून फायदो काय ना उलोवन फायदो काय ना. आमकां कितें फायदो आहा सांगून उलोवन हे उलोवन कितें व्हडल्या व्हडल्या लोकांनी सुद्दां उलयले कितें कितें सांगले कोणाचें कोण आयकता. त्रास आहा ते काडूंकूच जाय न्हू. त्रास काडले शिवाय काय जावचें ना. सो हे आतां कित्याक लागून हांगा ट्रॅफिक जाता. स्मार्ट सिटीक लागून. काम चालू आहा. हय काम चालू जाणार रे सगळे जाग्यार फोडून दवरलेले आहा रे. एक लायन तरी सगळी रेडी करता. आतां ही मेन लायन मरे बिजी लायन. ही लायन मेन बिजी जाली ही जाली रेडी जाली जाल्यार लोकांक गाडयेन वचूंक मेळटा मरे. मागीर तुमी हांगासर आसा न्हू रिक्षा. हांगाच आसता आमकां खबर आहा खंयच्या रस्त्यान वचूंक जाय खंयच्या रस्त्यान येवंक जाय आमकां खबर आहा सगळें. आनी हांगा ट्रॅफिक पुलीस बी कोण ना. कोणाक पडलेले कोणाक ट्रॅफिक पुलिसांक कोणाक पडलेलेच ना रे. कोण आतां ड्युटेक सकाळच्यान कोण हांगा कोण ना ट्रॅफिक कंट्रोल करपाक. कोण हांगा पळय एक मनीस ना कोण हवालदार सुद्दां ना कॉन्स्टेबल बी ना कोण आसात ना न्हू. कोण ना कॉन्स्टेबल पळय हांगा लोक आपले आपले चल्ले मरे फोन गाडी काडून कोणाक पडलेलेच ना कोणाक न्हू. सो 4 रस्ते एकठांय जाता न्हू हांगा हे 4 रस्ते एकठांय जाता मरे. म्हणून हे उदयच्यान चालू आहा मरे ट्रॅफिक कंट्रोल ट्रॅफिक जाम जाल्ली आहा. कितले अर्द वर जाले. अर्द वर आतां 1 वर जालें मरे. हय न्हू 1 वरान कोण हांगा एक कॉन्स्टेबल ना कोण ना. हे आनी इतले बी गांवार जायना तुका आनी वयतले 2 वर्सांनी वयतलेच सगळे जावपाक. 2 वर्सां अशें दिसता तुका. जातले पूण आतां ते सांगता मे पर्यंत जातले 31 मे. रे आतां पावस लागीं पावलो मरे. जावपाचें ना न्हू. इतले बेगीन जातले खंय इतले बेगीन जावपाक. तुका दिसना जातले कशें. आतां तेणी सांगला मरे पावसाचे पयलीं जाता म्हणून रेडी. दिसता तुका पावसाचे पयलीं रेडी जातले म्हणून. ना न्ही गॅरंटी कमी मरे जावपाक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. साळ पंचायत वाठारांतल्या खोल पेवाडीचे लोक उदकाचे समस्येन बेजारल्यात. बेरेस्तारा सरपंच आनी पंच वांगड्या सयत थळाव्या लोकांनी उदका पुरवण कार्यालयाचेर धडक दिली. सरपंच सावित्री गाडी हांचे सयत पंच वांगडी नीता राऊत आनी हेर लोकांनी उदका पुरवण विभागाचे सहाय्यक इंजिनियर दत्तप्रसाद पै काकोडे हांची भेट घेवन तांचे मुखार उदकाची समस्या मांडली. उदकाची समस्या सुटावी करपा खातीर उपाय येवजण करपाचे उतर सहाय्यक इंजिनियरान लोकांक दिले. गेले 1.5 वर्ष कोलपेवाडी तमर नाईक इथे जी नवीन घरं झालेली आहेत तिथे पाणी मुबलक प्रमाणात मिळत नाही आहे. पाण्याला प्रेशर नसतो
आणि एक दिवस आड असं पाणी येतं. त्यामुळे तिथल्या ग्रामस्थांचे एवढे हाल झाले आहेत की मागच्या वेळी आम्ही इथे येऊन सांगितलं की पाण्याची कमतरता आहे. थोडे दिवस पाणी जरा पाठवलं, पुन्हा आता ह्या शिमगा झाला किंवा आणि काही सण असतं त्यावेळी पाणी नसतं. पाण्याची भरपूर कमतरता आहे. म्हणून आम्ही इथे ऑफिसमध्ये आलेलो. ऑफिसमध्ये आमच्या ज्या काही तक्रारी होत्या त्या आम्ही ऑफिसरसमोर मांडल्या. आयज साळांतल्यान सगळ्या गोंयांक नॉर्थाक सगळ्या गोंयान पाणी वयता, पूण साळांतली जी परिस्थिती आयज म्हाका दिसता सरकारान जी बेजीक नीड आसता लोकांची, हें उदक लायट, उदक हे गव्हर्मेंटाचें काम. उदक हे प्रत्येक घरान पावोकच जाय. पूण आयज साळांत परिस्थिती अशी येयल्या की एक आमचे 3 वार्ड आसा, जे खोलपे म्हण, पुनर्वसन म्हण, कुम्यामळ म्हण, हांगा रातचें उदक सोडलें वयता. आतां म्हाका सांगा, ह्या सरकारान सांगपाचें की रातचें जेन्ना उदक जर रातभर जर लोकांक जर आपल्या घरान पाणी भरपाक रावलें जाल्यार सकाळीं लोकांक कामांक कशें वचपाचें. आयज आमचे कितले गणेश उत्सव जाले, थंय साळान एका 2-3 वार्डार पाणी, 2-3 वार्डार सगळें रातचें उदक. आतां लोकांचो येदो व्हडलो सण येता, सणाक जर रातचें पाणी भरपाक लागले लोक, तर लोकांनी बाकीचे जे सोयरे येता, दायरी येता, तेंचे कशें उठबस करपाचें. तुमचं प्रेझेंट सिच्युएशन काय आहे आय विल पुट ऑन द पेपर, आणि मी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आणि सीला पण आय विल गेट ऑन द साईट. दॅट इज बेटर. सीला पण हे सांगतो मी सगळं असं आहे. सो पाणीची टाकी तुम्हाला मिळणार, पण आफ्टर 3 years. बट बिफोर इन दिस 3 years तुमचा पाणीचा प्रॉब्लेम आम्ही कसं क्लिअर करूया हे विल सॉल्व इट ऑन द ग्राउंड. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. गोंयाक तेकून आशिल्लो सिंधुदुर्ग जिल्लो पर्यटकांक आकर्षित करता. याच सिंधुदुर्गातल्या बांदा शारांतले हाय व्हॅली जंगल रिसॉर्ट इको पर्यटना खातीर सामके फामाद. सैमाच्या कोपांत रावपाची उमेद भागोवपी गोंयच्या पर्यटकां खातीर ही सुवात म्हणल्यार स्वर्गूच. दोळे दिपकावपी सुंदर सोबीत सैमाचो आनंद घेवपा बरोबरूच तुमकां हांगासर मालवणी तशेंच गोंयच्या खाणा जेवणाचोय आस्वाद घेवपाक मेळटलो. तुमची सुटी सामकी बरी जावपा खातीर ही सुवात तुमचे खातीर सामकी परफेक्ट जावन आसा. पाचवेचार शेत, गोरवां तशेंच पोशिल्ल्यो कोंबयोय तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटल्यो. सैमाच्या कोपांतल्यो यादी राखून दवरपा खातीर आयजूच रूम बूक करात. पत्तो हाय व्हॅली जंगल रिसॉर्ट आणि रेस्टॉरंट्स, दोडामार्ग रस्त्याचेर, रामाच्या देवळा लागीं. फोन नंबर 8975549857 आणि 8080626082.